सर्वेस पोरांच्या मनात नवे गीत रोचून गाया आमची खातीर रोचोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस पोरांच्या मनात संतोषाने गीत गायता सर्वेस पोरांच्या मनात संतोषाने गीत गायता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आयज आमी ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्ले आसात बागेवंत आंतुनीक मान दिवन आनी आयज देव आमकां उगडास करता जेन्ना आमी हे सुवातेर देवाची बोजवण करूंक आयिल्ले आसतना आमचे पुराय काळीज मोन आमचें जिवीत आमी देवाक भेटयता पूण जायते फावटी जाणा आसतना आनी ना जाणा आसतनाय हांवें एक फावटी हेंच काळीज मोन दुसऱ्यांक भेटयलां जावं ती वस्त जावं ती मनीस आनी तांकां देव केल्ले आसात आयज देव आमकां उगडास करता कोणाक तूं तुजें काळीज मोन दिता कोणाची तूं बोजोन करता ह्या प्रस्नाक आमी जबाब सोदतना किरीत भाशेन उगडास करुया जायते फावटी आमी चुकल्या दुसऱ्यान देव केला वस्तूंक देव केला ह्या वेळार देवाचें बोगसुणें आमी मागुया काळजंतांक दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बागेवन सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची देसावां देवा मुखार आमी घालुया हे मीस हांव भेटयतां आर्गाच्या मोनान अनास्तासिया फेर्नांडिसा पासून ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तीच भाशेन आमी आमच्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात आपणा पासत माग मोडलेलें आसा तांचोय उगडास करून सगळी आमची विणवणी बागेवन हांतुनीच्या घालून हातांत घालून देवाक आमी उबारुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन हांतुनी कोऱ्या बाबार्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आगंताक आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेलचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरसांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना
ओजिएस प्रवोदाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें सांगता, मोजी रोज्यान आसतना ताणीन राजा केले, म्हाका कळय नासतना कुंवर नेमले, आपल्याच भांगाराचे आनी रुप्याचे निसणटणांक निर्मिल्ले, ताणी कुडे देव केले. समारिये, तुज्या पाडकुल्याक हांव पाट कोत्तां, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पूत धुवो शुद्ध जायनासतना उत्तल्यो. एका कलाकारान केलां तें देव जावं नजो. देखून सामारियेच्या पाडकुल्याक हांव उजो लायतलों, कित्याक ती वारें वोंपतात आनी वादोळ मोड लुंवतात. गोवाक कोणसां येवची नात, कोणसां पीठ दिवची नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां तें खातलीं. एफ्रायमान वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकाचो स्वेग जाल्ल्यो. 1000 बोर पर्यान म्हजे सुमृतीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीत जाल्यार पोरकी कोत्तात तशें ती म्हजें आयकोची नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा बरें, तर योद्न तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता बरें, तर मांस तांकां खावन दी. हें सगळें सर्वेस्पराक मानवना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास कोत्तलो आनी ताच्या पातकांक खास लायतलो, आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. म्हणुया, इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. स्वर्गार आनी पृथ्वे वयर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें कोत्ता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब, इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरें आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगतले कशे. जबाब, इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. हातांनी तांच्या आपडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गोळ्यांतलो कसलो आवाज भायर सरना. मुर्ती कोत्तात तीं मुर्ती सारकींच, आनी तांचेर विस्वास दवरतात तीं तशींच. जबाब, इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जबाब, इस्रायलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. हांव बरो गवळी, हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy.
सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमान तुका सुम्या देंवचार बसुल्ल्या एका मोन्याक जेजू चोरशी घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांक अजाप जावन म्हणलें इज्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना पूण फारिज्यो म्हणूंक लागले हो देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी देंवचार काडटा जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकोय स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान पोरगोटीत आनी चोर जिन्सांचो पिडारोग बरो करीत सगल्या नगरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरजेक पळोवन चुरचुरतालो कित्याक ती दोगडवताली आनी गवळी नासुल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी खोशी जाल्ली तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें पीक खूब पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दोनया लागीं लवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त इश्टानो एका इस्कॉलान टिचर आपल्या भुरग्यांक मुर्ती पुजांचेर शिकोवन दिवंक सोदताले तो तिणें सांगलें दुसरे क्लासीक जेन्ना भुरगीं तुमी येतात वेगवेगळ्या धर्माची ती तुमी जी मुर्ती पुजा करतात ओ देव म्हूण सजमतात त्यो घेवन येयात आनी दुसरे क्लासीक सगलीं भुरगीं एक एक मुर्ती घेवन आयलीं ल्हान ल्हान मुर्त्यो घेवन आयल्यो आनी सांगूंक लागलीं पळय हो आमचो देव हो आमचो देव शेकी एक क्रिस्तांव भुरगो हातांत एक आरसो आनी ग्लास घेवन आयलो पिवपाचो ग्लास टिचर पळोवन मातशें अजाप जालें अरे सगलीं भुरगीं मुर्त्यो घेवन आयल्यांत ओ पायणेल घेवन आयल्यांत ओ आरसो आनी ग्लास कित्याक घेवन आयला आनी ताका विचार केलो ह्यो वस्तू तुवें कित्याक हाडल्या आनी हे भुरग्यान म्हणलें टिचर पडे आमच्या घरांत आल्तार आसा थंयसर देवाच्यो मुर्त्यो आसात पायणेलां आसात पूण थंयसर कोण वेळ सारिना पूण हो आरसो म्हाका दिसता ह्या आरशांत म्हजी आवयक देव दिसता कित्याक जितले फावटी म्हजी आवय घरांत भितर येता भायर वयता ती आरशांत पळयता आनी म्हणटा ओ माय गॉड वॉट अ फेस तशें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या आरशांत देव दिसता आनी टिचरीन म्हणलें तशें जाल्यार हो ग्लास कित्याक ह्या ग्लासान म्हजो बापूय देवाक पियेता कित्याक जितलेय फावटी ह्या ग्लासान तो पियेता तेन्ना ओ माय गॉड वॉट अ टेस्ट म्हणटा तो तर आरशांत म्हज्या आवयक देव दिसता जाल्यार ग्लासांत म्हजो बापूय देवाक पियेता हो बाळ्या भुरगो इनोसंट ताका दिसलें हातूंत देव आसा म्हणून पूण आमी वाडलोलीं जायते फावटी खोऱ्या देवाक सोडून दुसरे देव गोडी आमी केल्यात जायत आनी त्याच पासून आयचे देवाचें उतर आनी सेवादूर आमकां ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक उलो मारता म्हजो देव कोण काय आतां दोतोरीन आमकां पयलो मानामेंट शिकयलो एका सर्वेस्परा देवाक पोन्नीपाट करून नमस्कार करचो ताचो मोग करचो ताची बजवण करची आनी ह्या मानामेंटाचेर आड जें कितें आसा तें महापातक किरीत भाशेन आयडॉलेट्री आमी म्हणटात मुर्ती पुजा सादेपणान मुर्ती पुजा म्हणल्यार कितें जेन्ना हांव देव न्हयतो देव करता आनी ताचेर म्हजो भावार्थ विस्वास घालता जावं ती वस्त जावं ती मनीस जावं ती हांव कुरण्यांनी दाखयतां ओ घडी हांव मनांतूच चिंता जितलेय फावटी देवाक सोडून हांव वस्तूंक मनशाक ओ नाका जाल्ले दुसरे वस्तूंक हांव देव करतां तांचेर भावार्थ घालता ती मुर्ती पुजा आयडॉलेट्री आनी ती पातक जरी तर पवित्र पुस्तकान आमी नदर मारल्यार आमकां दिसत आयडॉलेट्री हें पयलें पातक दिसती पडटा सुटकेच्या पुस्तकान 32व्या आवेस्वरान 32 चॅप्टर थंयसर इस्रायल पोरजेन भांगाराचे पाळकुले केले आनी तांकां देव म्हूण बोजूंक लागली ओय तांचें पातक तें
देवाक तांणी सोडलो आनी तांकां दिसलें भांगाराचे पाडकुले तांकां साल्वार कोत्तेले हे देव. तेन्ना देव कळपलो. पूण बारीकसाणेन जोरी तर आमी नदर मारल्यार हें पातक संवसाराची रचनेची सुरवात एकूच जालें जेन्ना देवान सांगलें आदाम एवेक पळय तुमी सगळीं फळां खायात पूण एकूच रुखाचें न्ही. पूण सैतान नाडटा तुमी हें फळ खायात हें रुखाचें फळ खायात तेन्ना तुमी देव जातलीं. मनशा भितर ती ताळणी आयली देव जावं. तर पयलें आयडॉलिट्री पातक थंयसान स्टार्ट जालें मनशाचे पयल्या मनशाताय आदाम एवेताय. कित्याक तांकां दिसलें आमीच देव जावचीं आनी ही ताळणी पयलें पातक मुर्ती पुजेचें. आपणाकूच बसून आतां आनी देवाचेर डिपेंड रावंक गरज ना. आमी हें जेवण खातोल्या फळ खातोल्या आनी देव जातोले. आनी अशेंच हें पातक वाडत गेलें वाडत गेलें. आयच्या जरी तर आमी पयले वाचपाक नदर मारीत अशेंच कितें आमकां सांगता. ओजियास प्रवाद्या देवान धाडलो पोरचेक संदेश दिवं आनी एक बरो संदेश. कित्याक ओजियास प्रवाद्या उद्देशी देव एक संदेश दिवंक सोदतालो. आतां ओजियास एक विस्वासी गोरकार आसलो. आपले गोरकानीचो बेस बरे भाशेन तो मोग करतालो. पूण गोरकान गोमेर ताची गोरकान ती कितें करताली अविस्वासी जाताली प्रॉस्टिट्यूट जाताली हालट जाताली दुसऱ्याशी मोग दाखयताली. आपल्याच घोवाक जो इतलो मोग दिता ताका सुट्टाली आनी दुसऱ्याशी वेताली. पूण ओजियास इतलेंय वायट करून देखून परतो तिका घेतालो कित्याक तो मोग करतालो. अविस्वासी जाल्ली आसतना तो तिका परतो मानून घेतालो तोच मोग दाखयतालो. कित्याक ओजियासाचो मोग काळजान तावन येतालो. गोमेराचो मोग भायलो मोग आनी त्या पासून गोमेर जायते फावटी अविस्वासी जाताली. हेंच ओजियास प्रवाद्याचें पुस्तक आमकां दाखयता कशे भाशेन देव गोरकार तो विस्वासी गोरकार जो आपले पोतीनी जावं इज्रायल पोरजा ताची पोतीन कशी गोरकान कशी तिचो मोग करता. आनी गोरकान कितें करताली इज्रायल पोरजा अविस्वासी जाताली हालट कशें प्रॉस्टिट्यूट कशें कितें करून दुसऱ्या देवाशी वचून. गोमेर अडाल्टरी करताले इज्रायल पोरजा आयडॉलिट्री करताले म्हणल्यार आपल्या देवाक जो इतलो मोग मोयपास दाखयता ताकाच सोडून दुसऱ्या देवाशी वेताले. आनी आयज जें वाचप आसा तें हेंच सांगता. देव म्हणटा सर्वेस्वर म्हणटा म्हजी मान्यताय घेयनासतना सांगोन आसतना तुमी राजा केले कुंवर केले तांकां तुमी देव केले आनी हेच कुंवरान राजांनी तांकां इज्रायल पोरचेक नाका जाल्ले देव दिले. रुपये भांगार कोडोवन कुड्डे देव केले आनी तांकां बोजूंक लागले. कोऱ्या देवाक सोडून हे वस्तूंक देव केले आनी तांचेर बाबार दवरूंक लागले. हें की व्हड पातो. आनी त्याच पासून देवाक मानोना. कित्याक सुटकेच्या पुस्तकान 20व्या आवेस्वरान 3रे वडीन तो म्हणटा म्हजे बगोर दुसरे देव ना. कित्याक आ गॉड इज जेलस गॉड. ताका नाका आपली ही मोगाची पोरजा कितलो मोग दाखयता तो दुसऱ्या देवाशी वेता जावं ती वस्त जावं ती मनीस जावं ती कोरण्यांनी जावं ते चिंतनांनी. आनी ह्याच पासून पयलो मानामेन आमकां हेंच सांगता एकाच सर्वेस्वराक पोरनिपाट करून नमस्कार करचो. पूण पवित्र पुस्तकांतूय मेळटा हीच इज्रायल पोरजा चुकली आनी आमी चुकतात आमच्या असोगतायक लावन. कितें आतां काय मनीस देवाक सोडून खऱ्या देवाक सोडून दुसऱ्या देवाक बुजूंक लागता जावं ते कोरेपणी मुर्ती पुजा करून. आयज जरी तर आमी नदर मारल्यार पयस आनी वेची गरज ना. आमच्याच गोंयच्या कातूल धर्माची नदर मारल्यार कितलीं जाण धर्म बेस बरे भाशेन पाडटात. मिसाक येतली पुरसांव कोत्तली तेच कोत्तली पूण ताचेर सांगाता नाल्ल घेवनूय वेतेली देवळांनी भोंवतली हांगा थंयसर भोंवतली. कित्याक म्हज्या वावराचेर आशिर्वाद जाय म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद जाय त्या पासून हांव हांगा थंयसर गांठ वाजोवंक वता हांगा थंयसर देवळांनी वेता. आनी हें जाता आमचीच घोटचीं कोत्तात जाय शेजार कोत्तात जाय तो सोयरी कोत्तात जाय. इतल्याचेरूच ना हीच ती मुर्ती पुजा दुसरे भाशेनी दिसती पडटा. जावं ते पयले सुवातेर जादू तोना जाका म्हणटात ब्लॅक मॅजीक ह्या त्या बाबाशी वचप ताका कितें दिवप. कित्याक थंयसर मागल्या उपरांत
कोणा मनशाक खास लावंक जाय कितें वायट करूंक जाय ओ आमच्या घरांत वावराचेर आशिर्वाद जाय थंयसर वचून ह्यो ब्लॅक मॅजीक करप ब्लॅक मॅजीक कित्याक हाड कित्याक हांव वस्तूंक देव कोत्ता कोऱ्या देवाक सोडून त्या कुड्ड्या देवाक हांव बोसतां एके भाशेन सैतानाकूच हांव बोसतां ताका देव करता कित्याक तो आशिर्वाद दितलो वय जायते फावटी आशिर्वाद मेळटा पूण तो देवाचो न्हय पूण सैतानाचो आनी ही जायत वेता आनी एक भाशेची पद्दत आसा कुड्या देवाक बसपाची आनी ती म्हणल्यार अंधविश्वास ताका म्हणटात सुपरस्टिशन ब्रेस्ताराचे दुडू दिवंक जायना कित्याक दुडू भायर वेतले तशें जाल्यार हांव दिसाचेर म्हजो विश्वास दवरता बावार दवरता देवाचेर बावार सोडून हांव त्या दिसाक देव कसो मानता ह्या दिसाक कांय करचें न्ही ओ वस्तूंक लागून उमक्योच वस्तू घालच्यो तेन्नाच म्हजेर आशिर्वाद पडटलो ओ उमकेच करून भायर सरचें काळे माजोर पडयल्यार थंयसर वायट जातलो सो काळे माजोर देव जाता म्हाका ताचेर हांव म्हजो विश्वास घालतां हे भाशेन अंधविश्वास सुपरस्टिशियस घेवन हांव तांकां देव करतां आनी एक भाशेची पद्दत आसा ती म्हणटात पामिस्ट्री हॉरोस्कोपी ओ झोडिएक सायन पारखप म्हजो फुडार पळोवंक जाय म्हज्या फुडाराक कितें जातलें हें हांव पळोवंक जाय म्हणून हांव वस्तूचेर मनशाचेर विश्वास दवरतां म्हजो फुडाराक कितें आसा त्यो झोडिएक सायन पळयता जावं ती पामिस्ट्री आत पारखप आनी हें करता तेन्ना हांव देवाचेर विश्वास सोडून मनशाचेर विश्वास दवरतां फुडाराची जाणवाय फक्त देवाक आसा पूण ती हांव मनशान घालतां आनी मनशा वेल्यान म्हाका जाणा जावंक सोदता हें करता तेन्ना हांव कुड्ड्या देवाक बसतां मुर्ती पुजा करता आनी न्हूच तें आधुनीक काळार जायते मुर्ती पुजा आयिल्ले आसा जरी तर हांव म्हणटलो त्या भुरग्या भाशेन त्या भुरग्यान आरसो आनी ग्लास हाडलो हांव म्हणटलो ओय हांव खंयच्या देवळांत वचना वो हांव खंयच्या बाबाशी वचना वो हांव कांय करिना पूण हांव मुर्ती पुजा करता जाय आयज म्हजें घोर म्हाका देव जाल्लें आसा आदीं घरां व्हडलीं आसलीं पूण आल्तारूय व्हडलें आसलें आयज घरां व्हडलीं आसात पूण आल्तार धाकटे कित्याक ह्याच घरांत देव ना कित्याक घर म्हाका देव जाल्लें आसा देव म्हाका देव न्ही घर म्हजें देव म्हणी म्हजो पयसो म्हजो देव कित्याक पयसो म्हाका साल्वार करतलो मिसाक वचोन देव म्हाका साल्वार करतलो देव म्हाका दिसती तरी पडटा पयसो म्हाका साल्वार करतलो म्हजो वावर म्हजो देव देवाक कित्याक वचूंक जाय हांवें बरो वावर करूंक जाय आनी म्हजो वावर म्हाका आनी हे भाशेन म्हजी गॅजेट्स देखून जावं ती मोबायल जावं ते वस्तू म्हजो देव जाल्ले आसात आयज कितें करची गरज काय देव म्हाका उलो मारता कोणाक देव केल्लो आसा जे बरी इज्रायल पोरचे रुपये भांगार कोळोवन कुड्डे देव केले हांव कितें कोळोवन देव करता काय म्हज्या जिवितान जरी तो नदर मारल्यार जाणा आसतना आनी ना जाणा आसतना हांवें जायते देव केल्ले आसात आयज देव म्हाका उलो मारता ह्याच कुड्ड्या देवाची फाट सोडून कोऱ्या देवाची बोजवण करूं काळजा मनांतल्यान आयज शिव वर्तमानांत जेजून तो सैतानाची पदवी काडली आनी जो मनो आसलो ताका उलोवचो केलो जेन्ना आमी कुड्ड्या देवाक नको आसतना आनी जाणा आसतना बोजतात तेन्ना आमी एके भाशेन मोनी जातात उत्मीक वाटेन मोनी होच देवाक पदवी आसा जेजूक पदवी आसा जो थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो ताचे लायक करपा मागया जरी तर म्हज्या जिवितान हांवें वस्तूक ओ मनशांक देव केल्ले आसा ते काडून उडोवन आनी तेच भाशेन म्हणटा आसतना जायतीं आमकां आड शिकोवन दितात कितें म्हणून कातूल्क तुमी बी मुर्ती पुजा करतात जावं हांगासरूच ह्या देव मंदिरांत कितल्योच मुर्त्यो दिसती पडटात आमी मुर्ती पुजा ना आमी मुर्ती पुजा करिना आमी ते मुर्तीक मान दितात वेनरेट करतात जावं ती सायबिणीची जेजूची वो सांतांची ते मुर्तीक आमी मान दितात फकत नमस्कार करतात म्हणटात तो जेजू उंड्या सोऱ्यान येता तो कित्याक ती मुर्ती न्हय पूण खऱ्यांनीच जेजूचें कूड आनी रोगो कोणूय जरी तर तुका आड शिकोवन दीत बायल्यान कामाक वेताना तुज्या घरांत तुमी मुर्ती पुजा करतात म्हणून कातून तांकां डायरेक्ट सांगपाचें आमी मान दितात वेनरेट करतात बोजोना नमस्कार करतात फकत ह्या जेजूची कुडी रोखतात उंड्या सोऱ्यान जी बोदोल्ल्या ती ताका आमी मान दितात कित्याक ती मुर्ती न्हय
इट्स नॉट जस्ट रेप्रेजेंटेशन पूण कोऱ्यांनीच ती जेजूची कूड आनी रगत काळजा मनान त्याच देवाक ची बोजवण करूंक मोग करूंक दोरेकल्या कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान भावार्थ तिरायतले नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका. राजकारबार चलयतेल्यांनी भावार्थ जियोवंक आनी भावार्थ परगटूंक आटकोळी आडिना जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका. जिविताचे दर एक घडयेंत तशेंच जिवितांत येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थाक तीर रावूंक आमकां सगल्यांक बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. आयज भागिवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचें ते साव भेटतल्या अनास्तासिया फेर्नांदीस हिचे पासत खेरीतपणी देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका. दळ बापा खालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून शोकताय तूं एका सुद्दां. माती तूं लांबची चिरे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दयाळ बापा भक्तीपोना किरकोळ लोलक्या जिविताचे तुका वखदा आमचे व्हरता. तुका वखदा आमचे व्हरता. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेच कोण मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयलां. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक
सर्वेस्वरा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवी जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा आपले अरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolvaraso, sorvis portu, surgani, sosar borlia, turja, hoi bova, un sorgi, tu casoi sol, un sorgi, tu casoi sol, un sorgi, un sorgi, un sorgi, tu casoi sol, sorveis por agina vi, ieta ta casoi, un sorgi, tu casoi sol, un sorgi, tu casoi sol, un sorgi, un sorgi, un sorgi, tu casoi sol. बापा खरोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन खोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, tuže moronami somoronta. Sumia Jesu, tuže puno život porgota. Sumia Jesu, tuže jenjak, amin. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची खास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरपतात कोण पिळयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरता बागयोन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर दवरून म्हणुया
आमचे बापा बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता तर आमकां जीवदार काफलोटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगंदांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता रासोड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्या शांती सुद्दां खाव तुमची सव्या आसूं तुमची सवय आसूं एकामेका मोगान शांती दियात देवाची देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमची काकुतको देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमची काकुतको देवाची शिली संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Those who are baptized in the Catholic Church may come forward to receive the Holy Communion. जेजू आमच्या काळजांत शेवंक वेतना आमी गायन घेवया D1 पेज 47 आमची मोदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुगो जावन गेला आमची मोदल्या कोणाक दान लागल्या आत्मो आमचो सुगो जावन गेला आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काली सोत्रेकता देवाक ओत्रेकता आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काली सोत्रेकता देवाक ओत्रेकता Shidor ludok vauda koskosha tan bakucha novo ciudiocha Shidor ludok vauda koskosha tan baguja
देवाक दानेला आमची काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता आमचो आत्मो दानेला देवाक दानेला आमची काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता प्रार्थूया. मोगाळ आणि विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोळान बागेवंत आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फाव कर आनी तुवें आमचे जिणेंत सुरू केलाय तें आमचे पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूं सुपूर्ण नायक पावय. हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. गेल्या मंगळारा दीस तुमचे मोगाचें धोरणदान जालां तें 30,01,940 रुपया. तुमच्या उदारपणाचे देवान बागेवंत आंतोनी उदेशी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. दर एक मंगळाराक फादर हायसिन पिंटो कुमसार करूं थंयसर कुमसुतोरीन तो आसतलो बसतलो. तर कोणाकूय कुमसार जावंक संदी जाय ताणी हे संदीचो बरो फायदो घेवं येता. तो आमचे ह्या कॉरिडोरान कुमसुतोर आसा थंयसर तो आसतलो 7:30 ते 10:30 पर्यंत आनी सांजचे 4 ते 5:30 पर्यंत. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पूर तुमची सोवें आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडूक. बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागेवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागेवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मोन जाणवायें. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयलो तोच वाडोवक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बागेवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्किया आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. तुजे बेगीन आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सऱ्यांच्या बागेवंत हातून
तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण हांगा सदांच पावून तूं राजी आसय तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक हालतिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर आमीन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Santa Tony Bogda Virgya Chekulecha Tusha Krotar Kelta Olo Jesu Rasa Tusha Krotar Kelta Balo Jesu Rasa Balo